सकाळी फुडें व्यू आमगेलो. हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हांवें बरी, सगळी हांवें बी आय सगळी बरी. आज जाले 9 जाले, ऑलमोस्ट 9 जाले आनी बाब न्हिदलेलो आहा. सो पयलीं चिंतिल्लें बायकीन वयता म्हणून बाजारान चायेक आनी मास हाडपाक जाय आसलें. ओके, मागीर मेळटा. सो वचून घेवन येयला मास, आडमास, चाय, भाजी. आज गावात बाजारान वचून येयला. चाय, भाजी पुरी आनी बन्स हाडला आनी मास हाडला, दुकरा मास हाडला. हेचे सोलांतले आनी आडमास हाडला. ओके, आनी आयज लास्ट डे न्हू, खाताय न्हू, सो तेका लागून दोनूय हाडला. आनी आडमास कितें हाडला काय म्हणून आडमास हाडला स्पेशली फॉर मिस्टेक घालपाक. तेका हाडत जाय चापडा पाक. गाई मास न्हू स्टॉपू केला. तेका लागून आमगे पणजे गाई मास मेळोय ना आतां ते कन्स्ट्रक्शना लागून. आनी हो मागीर लूक आयचो तुमकां दाखयता कॅमेराचेरूच. केदो वचून गायलो तो सांजे ते मडगांवा सांगलो न्हू कितें घेयल म्हणून. सो ते घेयल ते हांव तुमकां मडगांवा कितें घेयल ते तुमकां मागीर दाखयतलें. आतां घालून वचून घेवन येयलें हांव तें, पूण आतां गाय करूं ना. सो मागीर कोणी ड्राय सूट म्हाका स्ट्रिप्सान ते लायक मागे फेवरेट पार्ट स्ट्रिप्साचे. आनी तो कितें गायला तेल घालूं वयता पळय तेन्ना तुमकां दाखयतलें. ओके, वचून हें मातशें ओपन जाता, थिंग बटन मातसो ना, तें ओपन जाता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां भाजी पुरी. गाय आतां ब्रेकफास्ट कोता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके, कितें रांदता तें दाखयता, आयचें रुटीन दाखयता तुमकां. सो गायज हांव च्या बी पिले आनी बाबा बगले येवन बसला. मम्मी म्हणलें मातशें आयन काडून दी म्हाका, आयन काड मास करपाक. तांबडे कोत्ता, रेड कोत्ता, आयन काडून दी आनी हांव मागीर वयता कुजनाक. हांव मातशें बसता म्हणलें. बाबा म्हणलें बाबा गोड धरलो अशें. सगलें बरें दिसता, मेमरी सगळी फ्लॅशबॅक जाता. जेन्ना बाबा धाकटुलो आसलो न्हू तेन्ना हांव बाबा आनी मेफी रावता न्हू हिंगा. सो तो धाकटो आसलो तेन्ना तेका कस करतालें, कितें करतालें न्हू तें सगळें उगडास येयलें. बरें दिसता उगडास करून. कितू ल्हान आसलो म्हाजो भुरगो आनी आतां हितू व्हडलो जालो, रोकडो व्हडलो जालो. हागीन बायन एक फावटी जायना. बेडान न्हिदलोलीं आमी दोगांय. नको एक फावटी कशें कितें तें दोगांय जाता न्हिदलोलीं. आनी आतां मामी सकयल न्हिदलो न्हू, सो तेका सकयल घायलें तेन्ना ओकुलचें हांव पिड्यार जाला, एक सायडीन भितर वयता. सो चेंज करून सोदतालें, चोयतलें परमिशन घेवपा जाय तेगेलें. सो मागीर चोयतलें. स्कूलच्या हाचेर न्हिदों जायना, वयर सकयल जाता. कम्फर्ट लेवल बरो ना तेजेर, तोय न्हिदपाक हें जाता तेका. आनी तेका लागून सकयल घायला, सकयल सुशेगाद न्हिदोला हात सोडून. आनी जाग पावना न्हू तेका. आतां कितें करता आतां तो लवता, लवपा जाय तेका आतां. आनी थिंग कितें जाता, थिंग सकयल बरो स्पेस जाता न्हू व्हडलो सकयल. बट आतां सकयल न्हिदो जाल्यार आमी दोगांय ना पुरो तो दोगांयकूय. ती स्टँड आहा ती सगळी भायर दवरपाचें, ते सायडी आहा ते भायर दवरपाक मागीर करतलें. आनी आतां वयता कुजनाक रांदपाक. आनी आयज हांव हॅप्पी आहा, बरें जालां सकाळींच्यान बरें वचून येयला. आनी न्हू सेल्फ कॉन्फिडन्स येयला कॅरी करपाक, बरें दिसता. कुजनाक चोयता दाखयता तुमकां. आयज कितें कोत्ता, दुकरा मास रेड कोत्तोलें आनी पुलाव कोत्तोलें. पिकल हाडपा इसरोलें, मागीर तिगोचो पसऱ्यार वचोन येतोलें, मागीर घेवन येतोलें मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आयज आतां न्हू शॉपार वचोन येयलें. इतू वत न्हू भायर, गाडी न्हू भायर दवरलेली ती भितर बाबाक घेवन गेलो. मम्मा हॉट हॉट. भायर वतान गेलें तेन्ना गरम लागना, जेन्ना तो गाडयेन तेका भितर काडलो न्हू हांवें फर्स्ट, मम्मा हॉट 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 म्हणून गरमूय जालो, हें जालें तेका. मागीर गेलें शॉपार गेलें, एक दुदा पोती हाडल्या, इल्लें कास्टर्ड कोता, फ्रुट्स आहा हाडलोलीं. सो आयज हें कशें कार्नावाल न्हू, सो मास केलाय. मास करून हांव गॅसीर दवरून गेलोलें. मामी चोयस आहलोलें, स्लो दवरून गेलेलें. सो मामीन तें जालें. आनी पुलाव मामीक सांगलें तूं कोर पुलाव, कित्याक म्हाजो पुलाव केन्ना बरो जायना. फ्रँकली सांगता म्हाजो पुलाव केन्ना बरो जायना. म्हाका तें आजुनूय तें अदमास कळना उदकाचें, तेका लागोन. आनी थंय बसलेलीं
बाबा पोडशी मागीर मेळटा तुमकां. ओके गॅस कास्टर्ड करपा सगळें हाडलेलें म्हाका थिंग येयलोलो स्ट्रायक जाल्लोलें कास्टर्ड पावडरूय घेवया पूण म्हाका खबर आहलो आनी हाडून दवरलो आहलोलें म्हणून फ्रिजीन आनी पयरबान केलें तें पयलींची पाकिटां केलेलीं आनी न्ही हाडून दवरलो तें म्हणल्यार आसता म्हणून अशें आतां पळयलें एक्सपायरी डेट वेट मामा ओपनींग एक्सपायरी डेट पळयत जाल्यार बाबा डोंट पुट फिंगर एक्सपायर जालो हा चल एक्सपायर जालो हा कास्टर्ड पावडर सो आतां ना वतान वचना आमी दोगांय आतां बलूनान खेळटालीं भायल्यान पूट स्लिपर्स एंड गो आउटसायड सो आतां खेळटाय मामी पुलाव जालो दुकरा मास केलें तें तांबडे सुके आनी हें कितें म्हणटाय तें आमगेलें पिकल हाडला जालें इवनींग वयता आमी आतां इवनींग म्हणल्यार पयलीं हाका वयता फुरसा कडेन वयतलीं तिणूय फुरसा कडेन तेल घालूंक जाय थिंगा सो दाखयता तुमकां स्टँड हाडला हांवें दवरपाक घालता तशेंच करपाक आनी बल्कान मातशें भरताय तो हेडटा भोंवताय मागीर तो हेडटा वता तेका न्हू लायक नोयांचें घर अशें नोयांचें बी लायक तेका नरे जाणा यू लायक दादा हावज नो Also Papa house. and also papa house Like a Papa house, you make a with the balloon. balloon सांगो ती papa house या म्हणून This is balloon. is telling Huh? what balloon is telling come inside first म्हणा वता हानू बाय ओके No, I told balloon. Outside I'm looking inside. put slippers and go outside if you want to go तेन्ना बांबोळी फुरसा कोणें थांबलेली आमी उम घेवपाक तेन्ना न्हू तिंगाचे 2 चेले एक्स्ट्रा हाडलोले मामीन फुरसाक घालपाक सो ते थिंग न्हू आल्ताराक न्हू असो घालचो पडलो ते सूत न्हू पावना आनी थिंग सायडीक बांदपाकूय म्हाका अशें कांय ना तेका लागून तोच घायला थिंगा आनी भायर फुरसाक घायला थिंग घायला स्लिपर्स घालून आनी आतां मातशें ओके आय एम नॉट गोईंग मातशें एक वता मागीर सांजे वत गेले आपल्यान अशें भायर सरतली लेटशी आनी न्हू आयज रातीकोन न्हू हांवें 1 वर्सा चोयलां 1 वर्सा मागीर दुसऱ्या वर्सा कोरोना जालो न्हू पयले वर्सा मेळ्ळो म्हाका फुलां घालून दुसऱ्या वर्सा कोरोना टायमार हें कशें जालें ना 2 वर्सां चोयलां इवनींग न्हू ते दोनूय वाड्या वयले न्हू ते फुरसा कडेन मेवता आनी ते न्हू अशें ते डूम कशें आसता तशें न्हू ती वाजयत न्हू ते मेन फुरसा कडेन वयता आनी बॉयजूच वयता हें बॉयजूच वयता नर्सां मेळपा ना म्हाका चड दाखोवपाक ओके कित्याक आमी इवनींग वयता न्हू घरा कितें हाल्या मामी एश वेनिस्डे न्हू हाल्या मिसा वचों जाय न्हू सगळें तेका लागून हिंगा हांव नोको कपलान मिस आहा काय म्हणून आसतलें मोस्टली नाजाल्यार विकेटचें म्हूण मामीक मातशें हाली गोडचें कितें काम म्हणून हो यू ओपन तेका लागून मातशें भायर सरतलें दाखय तुमकां रांदलें कितें केलें तें मास पुलाव शिजता राजेची लायट गेली आतां जेवण जालें आमगेलें आमचे रातीन चिकन दवरलो न्हू तें चड आहलेलें म्हणल्यार दवरलेलें हांवें थोडें दवरलेलें मेजार न्हू तेका लागून मागीर रातीकोणें हांवें फ्रिजीन दवरलें मागीर चड जालें मागीर आतां हांवें उगडासून ना तें काडून तें गरम केलां आनी जेयल्या आतां जालीं 1:30 जावचे लायट गेली न्हू बाबा भायल्यान गेला हेडो आनी मातशें सिरियल चोयता टी व्ही रिचार्ज करूं ना हांवें एक दिसांक दिसता कित्याक पयशे वेस्ट करतले तेका लागून रिचार्ज करूं ना मोबायलारू राती आनी आयज दिसभर लायटूय नाचो केलो जाल्यार वेस्ट जाता एक दिसाक रिचार्ज करूं ते 200 रुपया घालचे पडटा 3-4 दीस जाताय ते नेक्स्ट टायम चड दीस रावं येता तेन्ना चोवपाचें ओके आनी तुमकां समज मागीर मेळटा रेडी जाली वयताय आमी पयलीं पसऱ्यार वयता म्हाका सकाळीं तेल हाडपाक उगडासूं ना सापूर आसना सो हेचो हें घेयलो हांवें कार्निवला लागून दाखयता तुमकां बॅक कॅमेराचेर दीस इज माय लूक
अशें बॅक कॅमेरा अशें हा ओके. आनी म्हाका न्हू लायक आहलोले पूण चड मोटे आहलो न्हू सो जायना आहलोले चड फनी दिसताले पयलीं. सो आतां मातशें देंवोन घालूंक मेळटा. सो आतां भायर सरता दाखयता तुमकां मागीर ओके. भायर सरले अशें देनाक चड हें घेवन ना बेश्टें गेलोलें विशालान आयज एक दिसा घालपा आनी तेगे बरें रोवपा हांव तें काडटा न्हू 2 म्हयन्यांनी बीन जायना ताका लागून आनी बरें घेवना ताका बेश्टें एक दिसा लागून बेश्टें घेवन ताका सो बेश्टें गेलो. येतलो हाटल्यान दाखयता देना सी. I got water now. Drink. ओके हां वॉटर हाडलें तें ड्रिंक करपा. सो बेस्ट गेल ताका ओके. आनी मागीर मेळटा तुमकां. लागीं शॉप आहलो तें सकाळीं गेलो तें बंद आहा मेळोना म्हाका. सो हिंगचो येयलें पेट्रोल पंपाक दाखयता तुमकां. पेट्रोल पंपाक थंयचो गेलो. वाती आनी तेल हाडपा साप उगडास आसना म्हाका सकाळीं. म्हाका खबर आहलो थिंगा म्हणून थोडेंशें आहा सो ताका लागून हांवें तें घेवंक ना. थोडें आहा म्हणून वास्ते म्हण घेतलें. सो गायज आमी चोयलें तेल व्हरपा मातशें मुखार येवचें पडलें कित्याक सकाळीं गेलो न्हू थिंगा शॉप बंद आहा. आज जाली अशी 4:45 जाली बंद आहा. मे बी लेट ओपन जाता आसतलें कित्याक कालूय इवनिंग बंद आहलो तें. कालूय सकाळीं ओपन आहलो दिसाय सकाळीं आहलो पण उगडा आसना न्हू. सो आतां वयताय थिंगा मागीर दाखयता तुमकां ओके. खंयचें दिसता आनी तुमगे देशीचे अशे रिच्युअल्स कितें आहाय जाल्यार सांगा. गाडी दवरले हांगा चलोन असो गाडी वयता जाल्यार फर्स्ट हिंगसोन कॉमेस तेल घालते फर्स्ट. हिंग बाबा जाल्यार बाबाची आंघोयलेली लादीन आहलोली मॅफीन केल्लोली हिंगा मॅफिनू आंघोयलोलें बाब जाल्यार बाब म्हणलें बाब बस आंघोयलेलें. वर्साचो जावचे पयलीं सगळें क्लियर केली आंघोळ. फर्स्ट हुरीस राज्य दिसता तो हिंग दिवल्यो आहाय न्हू तितून तेल घालपाचें. हुरीस गेलो फर्स्ट आनी वाती पट In my papa house, the house, the papa house, and जालें फर्स्ट फुरसाक हा ओके रूम जालो. फर्स्ट फुरीस आमचो हिंग फर्स्ट घालताय आनी मागीर मुखार वयता दाखयता. तो सेकेंड हुरीस आनी थिंगाचें आमगे घर ग्रीन कलर दिसत तें आमचें ओके. आनी फुरीस आमकां दिसता होय दिसता आनी तोय दिसता थिंगा. तोय फुरीसात पयलीं आमी तेल घालूंक गेलेली पळय तो फुरीस तो. आनी आमगे घर तें दारान उबो रावत जाल्यार सारकें दिसता आनी होय दिसता. वाऱ्यान पालो वता ते पालो व्हडलोले. पिकॉक येयलो आहा दिसता हांव दिसता तें पिकॉक शो देना पिकॉक शो पिकॉक चोयल न्हू. हो सेकेंड फुरीस दोनूय फुरीस थिंग दारान उबो रावला आमगेल्या कुजनाच्या सारकें दिसत अशें. जाले आमगे तिनूय फुरीस तेल घालून थिंगा केन्ना घालूंक ना. पाटी घालता हांव त्या फुरसा आनी फुरीस हे तिनूच दाखयलेले एवरी टायम घालपाक.
काय त्याची पावली करा तेन्ना न्हू वाटेकून इतलो कासार जालो तो हेडोन हें म्हणजे तेचे न्हू कासार तो उठत ना सकयल गायल्या भायर न्हू उठटा रडटा आतां सद्याक घेवन बसला मातशें सो आयचो सिंपल ब्लॉग हिंगा काबार करता चलत ना तुमी तर 3 हुर्सांक न्हू तेल घालता स्टार्ट करता ते मेन हुर्सा कडेन मागीर हे 2 हुर्सां पण ते 2 हुरीस ना आमगे कुजनाच्या दारान उबो रावत जाल्यार सारकें दिसता गेटी कडेन उबो रावत जाल्यार सारकें दिसता रातचे पान गेटी कडेन उबो रावल्यार न्हू म्हणल्यार कुजनाची गेटी कडेन तुका सारकें दिश्टी पडटा इथे सो तेंकडे मागला सगळें सारकें जालें सगळें सारकें केलां पीसफुली आहलोली पीसफुली एक रात रावन येयले 2 दीस 1 दीस कसो बरे भाशेन सगळें जालां आनी बरे भाशेन हें करून येयलें आनी आमचो व्लॉग बरो दिसत जाल्यार लायक करा शेअर कर मेळची नेक्स्ट व्लॉगार टिल देन बाय गायज.